आयच्या इंडो इज्रायल सेंटर ऑफ एक्सिलन्स फॉर द व्हेजिटेबल अँड फ्लावर या सेंटराच्या वतीन आज म्हणजे मॅरीगोल्ड म्हणजे रोजाच्या रोप्या डिस्ट्रीब्युशन्स आणि मस्काच्या रोप्या डिस्ट्रीब्युशन्स या खाशेल्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं हजर आसात आमचे सेक्रेटरी बाब निखिल देसाय, त्याचबरोबर माशाव इज्रायल एजन्सी हाजे उरी रुबनिस्टीन आणि त्याचबरोबर इज्रायलचे खासा करून डेनिया हेडाड द व्हेजिटेबल अँड प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन्स ऑफ द एक्सपर्ट माशाव एम्बसी ऑफ इज्रायल, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर म्हणजे समोर आशिल्ले म्हजे पत्रकार मित्र आणि शेतकार भाव आणि भयणांनो, सगळ्यात पयली तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन. कारण आमच्या ESGच्या या ऑडिटोरियमात या म्हणजे शेतकऱ्यांचे सिडलिंग डिस्ट्रीब्युशनाचो कार्यक्रम पणजेंतल्या कॅपिटल सिटीत आमी हांगासर आयोजीत केला. कोडार हांगासर इंडो इज्रायल सेंटर हे एस्टाब्लिश करून फाटले 1 वर्स कंप्लीट जालें आणि आतांच तुम्ही व्हिडिओचेर कशा पद्दतीत इंडो इज्रायल सेंटर कोडार हे चलता हे तुम्ही सगळ्या जाणांनी पळयलें. ही टेक्नॉलॉजी विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इट अप्रॉक्सिमेटली 12 कोटी रुपया खर्च करून आम्ही कोडार हांगासर ही टेक्नॉलॉजी एस्टाब्लिश केल्या. ही टेक्नॉलॉजी एस्टाब्लिश करण्या फाटीमागचो उद्देश कितें तर आमच्या गोंयकार भाव भयणीक जे शेतकार आपले शेत लावपाक सोदता, गोंय स्वयंपूर्ण करपाक सोदता, तांकां क्वॉलिटी सिडलिंग्स मेळप म्हणजे क्वॉलिटी रोंपे मेळप हें गरजेचें आसा. जो पर्यंत क्वॉलिटी रोंपे मेळचे ना तो पर्यंत प्रोडक्शन बरें जावचें ना, तो पर्यंत शेतकार नाल्यार खंयच्या तरी एखाद्या नर्सरींतल्यान 4 रोंपे घेतले, लोयले आनी तो येता आसतना खंय तरी आमच्या सायडीत आसलेल्या स्टेटींतल्यान ते घेवन येता. रोगराई असलेले रोंपे अजूनही स्टेटीत एंटर जाता आणि ती रोगराई अजूनही बी आमच्या स्टेटीत पसरता. आमकां बरेचशे फावटी हातूंतली म्हणजे टेक्निकल नॉलेज ही आमकां नासल्या कारणान कोणी जो नर्सरींतल्यान रोंपे घेवन येता ते आमी विकत घेयत आसता आणि तातूंतल्यान खरी म्हणजे रोगराई ही फक्त मनशाच्याच बाबतींत नासता तर ती झाडां पेडाच्या बाबतींतूय आसता, जनावरांच्या बाबतींतूय आसता. द सेम थिंग हे अशा नर्सरींतल्यान ते सगळ्या पर्यंत वता. गव्हर्मेंटात फाटल्या 2 वर्सां पयलीं डिसिजन घेतलें आणि इंडो इज्रायल सेंटर कोडार हांगा एस्टाब्लिश केलें. हांव स्वता कोडार वचून हे इंडो इज्रायल सेंटर पळयलां. तांचे एक्सपर्ट टायम टू टायम तांची नॉलेज शेअर करपा खातीर आमच्या कडेन आसा आणि आमची पुराय टीम जी कोडार ह्या फार्माचेर काम करता हांव तांचें अभिनंदन करता. तांच्याय खातीर नेटान ताळयो वाजयात. म्हाका दिसता पयल्या सेंटरांत आज आमी जेन्ना म्हणटा की गोंय स्वयंपूर्ण करपाक जाय, हय गोंय स्वयंपूर्ण करपाक जाय. एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिसिकल्चर ह्या सगळ्याच्या बाबतींत गोंय जर आमकां स्वयंपूर्ण करपाक जाय आसत जाल्यार आमी अशा पद्दतीचे वेगवेगळे प्रयोग करून पळोवचे पडटले, तेन्नाच हें जावपाक शकता. गोंय हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनात हें आमकां करून दाखयलां. कारण आमी वेगवेगळ्या पद्दतीत जेन्ना शेतकऱ्यांक भाजी लावपा खातीर प्रमोट केली, तुमी लायिल्ली भाजी आमी स्वता विकत घेता हें जेन्ना तांकां सांगलें आणि एश्युअर्ड प्रायस दिवपाचे जेन्ना एश्युरन्स दिले ताज्या उपरांत खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांनी भाजी लावपाक सुरवात केली. म्हजें तर अजूनही म्हणणें आसा की हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान उरलेले जे गोंयांत अजूनही प्रॉडक्ट जे विकत घेयना ते अजूनही विकत घेवचे आणि खूब मोठ्या प्रमाणात आनीक शेतकऱ्यांक ह्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनच्या वाटेन तेणी हाडचे, जेणे करून आमकां अशा पद्दतीचे वेगवेगळे प्रॉडक्ट हे मार्केटांत हाडपा खातीर बरें पडटलें. आमी मोठ्या अभिमानान सांगूं येता की हय गोंयांत लावपी आमी ऑर्गेनीक शेती जी आसा ही गोंयांतूच करपाक शकता. भायल्यान भाजी येता ती कसले सारे घालता आणि कितें घालता हें मुळात आमकां खबर ना. आमी बरेचशे फावटी आमी बार्गनींग कित्याचेर करता खबर आहा? खाता त्या गोश्टीचेर बार्गनींग करता. आमी कधी आमकां जर एखाद्या म्हणजे मुद्दाम हांव सांगता, शेतकऱ्यान जर सांगलें 20 रुपया तिका 10 रुपयान दिना काय विचारता आमी तिची क्वॉलिटी खंयची, ती खंयच्यान हाडल्या हें कोण विचारनात. ओके. आणि बऱ्याच शोरुमान वता आणि त्यांनी थंयसर जर 400 म्हणजे त्यांनी जर 4,000चो लेबल लायिल्लो आसत, 4,000 रुपया पे करता आणि तो शर्ट घेता आणि येता घरा. आमी जे खाता ताच्या खातीर आमी 4 फावटी बार्गनींग करता. तेजो ब्रँड आमी पळयना. आमी शर्ट आणि पॅन्ट आणि साडी आणि हे घालता तेजो आमी ब्रँड पळयता आणि ती कितली म्हारग आहा पळय न्हू ती घालूनय आमकां बरें दिसता. ओके. बट आमी घेता ते कितले क्वॉलिटीचे आसतले आणि ताच्या खातीर कितले पयशे दिवपाक जाय हाजो कोण विचार करिना. म्हणून माझे तर म्हणणें आहा की गोवा फ्रेश ह्या प्रॉडक्टाच्या अंतर्गत आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान थोड्या दिसाच्या भितर आमी म्हणटा की QR कोडिंगूय आसपाक जाय. ते खंय पिकता
तो शेतकरी कोण हे कळपाक जाय, म्हणजे तेजी क्वॉलिटी कळ्ळ्या उपरांतूच ते आमी खावपाक जाय. आनी ते जेन्ना आमी सुरवात करतले तेन्नाच आमकां हे जे गोंयांत आत्तां येवपी सगळे डिजीज जे खूब मोठ्या प्रमाणांत जाता ते लॉंग रन कमी जावपाक लागतले. आमी दुयेंत जाल्या उपरांत ते कित्याक जालें काय हें सोदपाक सुरवात करता, पण ते दुयेंत जावचेच न्ही म्हणून आमी क्वॉलिटी खावपाक सुरवात करचें. आनी ते जर जमता आसत जाल्यार गोंयांत गांवांत रावपी लोकांनी हे व्हेजिटेबल्स आपूण लावपाक सुरवात जर केलें जाल्यार ताचो खूब बरो मोठो उपयोग जावपाक शकता. हांवें फाटलेच फावटी उल्लेख करता आसतना दुदयाचो उल्लेख केल्लो. आमी पळयता की गोंयांतल्या कंप्लिटली गांवांनी जावपी व्हेजिटेबल्स ही आमी सगळ्या जाणांनी दुर्लक्षीत केल्ली आहा आनी आमी भायल्या मार्केटांतल्यान येवपी भाजी आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत खावपाक सुरवात केल्ली आहा. पण ती भाजी ते खंय लायतात, ताका कितले सारे घालता आनी ताका कसलें कल्टिवेशन आहा हेजेर आमी केन्ना विचारूय करूंक ना आनी आमी विचारूय करिना. तो भायली म्हणजे बेळगांवांतल्यान येवन हांगा जो घेवन बसता पळय न्ही ताच्या कडल्यान बार्गेनींग करता, 20 रुपयाची म्हटल्यार 10 रुपयान दी म्हणटा आनी हाडून आमी ती खायत आसता. ताची म्हाजी समेस्त गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा की क्वॉलिटी प्रॉडक्ट खावपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी स्वता रोवपाक सुरवात करची. ना जाल्यार गोंयकार आमचो भाव भयण जी लायता ताच्या कडल्यान विकत घेवपाक सुरवात करची. ताच्या कडेन बार्गेनींग करचें न्ही, कारण तो लायता तो रोपता. कारण आमी जशें मॉलान गेल्या उपरांत बार्गेनींग करिना तशें भाज्येकारा कडेन गेल्या उपरांतूय बार्गेनींग करपाचें बंद करात. कारण निदान तो अन्नदाता आसा म्हणून म्हाका दिसता हें करप गरजेचें आसा. आमी हें सगळें करपा खातीर स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत हे आत्तां आमी गोवा फ्रेश हो प्रॉडक्ट लॉन्च करपाचे आसा. अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे गोवा ऑर्गेनीक हे प्रॉडक्ट लॉन्च करपाचे आसा. शेतकऱ्याक तो प्रोडक्शन करता पासून तो मार्केटांत हाडी पर्यंत एकदां जर QR कोड स्कॅनिंग केलें जाल्यार ताचो फार्मर कोण हो सुद्दां आमकां इन फ्युचर कळटलो. म्हणून आमी सगळ्या जाणांनी हाच्या कडेन शेतकऱ्यांनीय बी ही एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हणून पळोवची. तुमी जर बरे प्रॉडक्ट दिवपाक लागले जाल्यार लोक घेवपी तयार आसात. फक्त ताच्या खातीर आमकां प्रमोट करपाक सुरवात करपाक जाय. आयची इनिशिएटिव्ह जी मेरीगोल्ड म्हणजे रोजां सातत्यात आमी दसरो आनी दिवाळेक खूब मोठ्या प्रमाणांत वापरता. पण आमी पळयताले की दसरो आनी दिवाळेक येवपी रोजां कोट्यांनी रुपया आमी आमच्या सायडीच्या स्टेटींनी 2 दिसाच्या खातीरूय दिताले. बट तीच जर आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत हांगा लावपाक सुरवात केली, म्हाका दिसता आमी 12 लाख रोंपे हे फावटी डिस्ट्रिब्यूट करता. आत्तां आमी 12 लाख रोंपे जर डिस्ट्रिब्यूट करता आसत जाल्यार कमीत कमी 1 कोटी रुपया आमचे शेतकरी कमोवपाक शकतले. फक्त तांच्यांनी वेवस्थीत रित्या ते लावपाक जाय आनी ती मार्केटान हाडपाक जाय. आनी ताका लागून तांच्यांनी जर वेवस्थीत रित्या फुडले 3 म्हयने ताजेर जर ते काम करपाक शकले जाल्यार निदान 1 कोटी रुपया गोंयच्या फार्मराक हो मेळूं शकता. आमी जे पळयता ती फक्त रोजां म्हणून पळोवं नाकात, ते पयशे म्हणून पळयात. आनी ते पयशे म्हणून पळोवपाची गरज आसा. कारण ना जाल्यार गोंयचो शेतकार म्हणजे हाज्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जातलो आसत जाल्यार दीस इज अ बीग आनी व्हडली इनिशिएटिव्ह म्हणपाक कांय हरकत ना. अशा पद्दतीत आमी म्हणटा की प्रोडक्शन टेक्नॉलॉजी आनी मार्केट हाजो जर सगळ्याचो विचार केलो जाल्यार शेतकऱ्यांक खूब बऱ्या पद्दतीचें इन्कम मेळूंक शकता. म्हणून इंडो इज्रायल हांच्या बरोबर आमी टायअप केला. आतां निखिल बाब उलयता आसतना म्हणजे वॉटर कन्जर्वेशना पासून आमी कमीत कमी खर्चात कशें करपाक शकता हें खूब बऱ्या पद्दतीन तांच्यांनी सांगलें. प्रॅक्टिकली सायटीर गेल्या उपरांतूय कळटा की आनीक कसल्या पद्दतीची फुलां तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांत लॅक्स ऑफ रुपीजची फुलां ही लॅक्स न्ही क्रोड्स ऑफ रुपीजची फुलां ही डेली गोंयांत येता. क्रोड्स ऑफ रुपीजची आनी विशेश करून वीच इज कम फ्रॉम द बेंगलोर हांगासल्यान येता. बट तीच फुलां जर आमी गोवन फुलां खूब मोठ्या प्रमाणांत जाता बट ताका आमी मार्केटेबल करिना किंवा तेजें प्रोडक्शन मार्केटान जाय तितकें करिना. ते जर आमी करपाक शकले जाल्यार आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत पयशे आमच्या गोंयच्या फार्मरांक दिवपाक शकतले. हांव पळयतां की आमचे ICR आसा हांच्यांनी हें मार्केटींग कशें करप किंवा मार्केटेबल फ्लावर्स खंयची रोवप हाच्या खातीरूय ते टायम टू टायम मार्गदर्शन करीत आसता. आमच्या झॅडिओनी अशा पद्दतीन म्हणजे शेतकऱ्यांकूय प्रमोट करचें आनी खंयची फुलां आनी फळां ही आमी मार्केट डेली करपाक शकतले हाजेर जर भर दिलो आसत जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय ही कॅम्पेन आनी खूब मोठ्या प्रमाणांत फुडें वचूंक शकता. ताच्या खातीरूय बी म्हणजे आमी सातत्यात म्हणजे बायर सेलर मीट हेय बी घडोवन हाडच्यो पडटा आनी त्यो हाडपूय गरजेचें आसा. आनी हांव सातत्यात म्हणजे आमच्या दत्तवाडीच्या देवळांत जी फुलां विकता जर रोजाची तिका विचारत ही फुलां तुवें खंयच्यान हाडली ती म्हणटा बाबा हांवें मरे म्हाका पणजेच्यान म्हणटा ती एक फुलाचो पाटलो बशीर येता म्हाका साखळे देंवयता आनी मागीर हांव गुंत्ता म्हणटा ती.
आता पणजेच्यान आनी ताका पणजेच्यान कोणी दिलो तो म्हणटा बेंगलोरच्यान पणजे येयली आनी पणजेच्यान ती सांखळे पावली. आतां सांखळे फुलां जावंक शकना काय? मागीर तिका एक फुलांक ती कितें पयशे दिना तर एका पाटल्या खातीर ती तिचे 500-600 रुपया दिवपाचे ते दितात आनी गोंयच्या फार्मरान जर लायले जाल्यार ताका 500-600 दिवचे आनी ताका दितलीच ती. सो आफ्टर ऑल म्हणजे आमकां हें कॉर्डिनेशन कशें करप हें जर कॉर्डिनेशन म्हाका दिसता झेडीओ वॉन्ट्स टू टेक द इनिशिएटिव्ह आनी तेणी कोण लायता आनी कोण विकता हांकां एकत्र मेळोवचें पडटलें तेन्ना इट इज पॉसिबल जातलो. जाल्यार लायता तो कितें म्हणटा म्हाजी फुलां कोण विकतीच व्हरना म्हणून हांव लावपाक पावना. ती हो जो म्हटला बायर सेलर मीट हो करपाक जाय कारण लायता तो देवळा कडेन फुलां विकिना देवळा कडेन विकपी वेगळो आहा. तेका जर आमी एकत्र मेळयलो हांव सांगता तें तांकां खरें दिसलें म्हणून सांगलें हांवें की हांव प्रॅक्टिकली उलयतां कारण हांवें सातत्यान डे टू डे लायफांतल्यान पळयतां आनी म्हणून म्हाका दिसता हें सगळें हें जर करीत जाल्यार गव्हर्मेंट अशा पद्दतीची जी टॅक्नॉलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर हेजो जो उपयोग करता पळय न्ही हाजो उपयोग सामान्य शेतकऱ्याक जावपाक जाय म्हणून आमचो प्रयोग आसा. आमी अमृतकाल पॉलिसी एग्रीकल्चर जी लॉन्च केली आनी लॉन्च केल्या उपरांत आमी म्हटलां की फुडल्या 90 दिसांक आमी वेगवेगळे कार्यक्रम सातत्यान हातात घेता. 4 दिसां पयलीं ICRान तेजे आमी लॉन्च केलां. वेगवेगळ्या शेतकारां वांगडा उलयतले दुधकारां वांगडा उलयतले आमी नुस्तेकारां वांगडा उलयतले सगळ्यां वांगडा वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतल्यान हांव पर्सनली उलयत आसा जेणे करून हांकां प्रत्येकाक ताजो फायदो मेळपाक जाय म्हणून अशा पद्दतीचे कार्यक्रम हे सातत्यान घडोवन येता. म्हणून कार्यक्रम जरी ल्हान जालो जाल्यार तो शेतकऱ्यांक कितलो फायदो जातलो हाजो विचार हांव सातत्यान मुख्यमंत्री म्हणून करता आनी म्हणून तर अशा पद्दतीच्या ल्हानशा कार्यक्रमांत सुद्दां हांव पार्टिसिपेट जावन ते लोकां पर्यंत वयचो. हांव एप्रिशिएट करता म्हणजे पयरच्या ICRाच्या एका कार्यक्रमांतल्यान हांवें फिमेल कुल्ली ही उदकान सोडा इतकें फक्त अपील केलें आनी म्हाका खूब बरें दिसलें की म्हज्या सगळ्या नुस्तेकार भाव आनी भयणींनी कुल्ली धरली काय ते पळोवपाक लागल्या ती मेल काय फिमेल ती आनी ती पळयना फुडें जर तांकां रेड कलर दिसलें जाल्यार सगळे नुस्तेकार भाव ती परत सोडपाक लागला. म्हाका म्हणल्यार तो स्कीम काडच्या पयलीं म्हणजे इतलो अवेरनेस इतलो शेतकारांच्या मदीं आसा किंवा त्या खातीर म्हणलें म्हाका दिसूंक नासलें की इतले सेन्सिटीव नुस्तेकार आमचे आसतले म्हणून. कितलेशेच जाणां भुरग्यांनी कुल्ली पळोवन की ते पळोवन सोडपाक लागले सगळे आपलो व्हिडिओ अपलोड करपाक लागले. हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता की अशा पद्दतीन आमी कॉऑपरेटीव जर काम करपाक शकले सगळे एकत्र येवन काम करपाक शकले खऱ्या अर्थात आमकां जो बदल दिसपाक जाय तो बदल दिसपाक शकतलो. आमी सातत्यान हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे आत्मनिर्भर भारत सहयोगपूर्ण गोंय हें स्वप्न आमी पळयता. विकसीत भारताचें आमी स्वप्न पळयता. ह्या ल्हान ल्हान गजालींतल्यानूच विकसीत भारत आनी विकसीत गोवा जावपाक शकता. हांव एप्रिशिएट करता एका धाकल्या भुरग्याचो व्हिडिओ पळयलो इज जस्ट 12 year old आनी तेणी पळयलो ती कुल्ली आनी म्हणलो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी सांगलां म्हणून एक कुल्ली म्हणून आपूण सोडटा खावचो ना म्हणपाक सोडून दिली कुल्ली तेणी. दीस इज एप्रिशिएट म्हणजे हांव त्या भुरग्याक सुद्दां खरोखर तेजें खूब अभिनंदन करता. जाल्यार कुल्ली मेळ्ळी काय कोण सोडिनासलो 1 किलो किल्ली आनी कोण सोडटलो म्हणून बरे पयशे मेळटले म्हणटलो तेजे 1000-1500 रुपया कोणूय दितलो. बट एप्रिशिएट करपाक जाय की ती परत सोडप म्हणजे तिच्या कुल्लेच्या पोटात 10 लाख तांतयां तितूंतली 2% जरी जोगली जाल्यार फुडल्या पिडये खातीर दिवपाक शकता. म्हणून हांव सगळ्या शेतकऱ्यांक अपील करता आतां जर आमी ऑर्गेनीक करपाक लागले आतां जर आमी प्राकृतीक शेती करपाक लागली जाल्यार फुडली पिढी ह्या खातीर आमी कितें तरी जमीन ही टिकोवन दवरपाक शकतले. म्हणून आमी जें म्हणटा की गोमय किंवा बाकीचें खत हें वापरप हाजेर आमी भर दिवपाची गरज आसा. आत्तां आमी काजी आसतले फणस आसतले हे सगळे गोंयांत 100% ऑर्गेनीक आसा पण उरलेलें हें ऑर्गेनीक करपा खातीर सुद्दां आमचो सगळ्यांचो हातभार हो आसप हो गरजेचो आसा. ताका लागूनच हांव आयच्या ह्या खासा सुवाळ्याक आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एसोचेम हांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात इनिशिएटिव्स घेतलो हो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडलो. हांव म्हजो तर अपील करता फॉर द वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप आमच्या RDA डिपार्टमेंटाच्या वतीन वेगवेगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात हांच्यांनी गांवांत आसतली पडीक शेती लागवडी खातीर घेवची आनी ही लागवडी खातीर लाख शेती जी आहा पळय न्ही ही पडीक आसा बेश्टी पडून आसा. इट इज आमी भितर फॉडर जरी लायलो जाल्यार लॅक्स ऑफ रुपीज आमी अर्न करतले लॅक्स ऑफ रुपीज. हांव आयजूय परत सांगता आमकां शेता खातीर लागपी फॉडर हो खूब मोठ्या प्रमाणात लागता. ताका जाय ती टॅक्नॉलॉजी म्हणजे दे आर ऑल्सो रेडी टू शेअर ओके फॉर दॅट टॅक्नॉलॉजी किंवा आमी अजून ती बाकीचो हेल्प आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन जावपाक शकता. आमी हें जर करपाक शकले जाल्यार आनी खूब मोठ्या प्रमाणात आमी पयशे हे आमच्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक दिवपाक शकतले. हांव समेस्त गोंयकारांक उलो मारता की तुमी ग्रो करता ते लोकल करात म्हणजे लावपाचे लोकल लायात प्रोसेस करता ते सगळे आमी जर लोकल प्रोड्यूस प्रोसेस करपाक लागले
मार्केट आमचे लोकल प्रॉडक्ट मार्केट करपाक लागले आनी आमी विकत घेता ते सुद्दां लोकल शेतकारा कडल्यान घेवपाक लागले जाल्यार ताका फायदो आमी करून दिवपाक शकतले. 5 पयशे सवाय मेळटा म्हणून भायले घेवं नाकात, कारण तेजें प्रोडक्शन खंय जालां हें आमकां खबर ना. शेवटी आमी तें खाता. म्हणून हांवें म्हटलां की आमच्या गोंयच्या शेतकऱ्याक प्रमोट करपा खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली आमी करपाची गरज आसा. हांव मागता की चडांत चड फार्मर्स आमचे शेतकार हे कल्टिवेशनात येवचे, तेंच्यांनी चडांत चड पिकावळ घेवची आनी चडांत चड ते प्रॉडक्ट हे सगळे मार्केटात हाडचे. आनी हेच हाडले आसत जाल्यार शेतकऱ्यांक खूब मोठ्या प्रमाणात मार्केट हे जर आमी मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आमी अशा पद्दतीच्या हातूंतल्यान शेतकार हो एंटरप्रिनर जावपाक जाय. म्हणजे तो फक्त शेतकार न उरता जाका आमी म्हणटा की तो स्वताचो बिझनेस करपी एखादो बिझनेसमॅन इंडस्ट्रियलिस्ट हो ताका म्हणपाक जाय. म्हणून अशा पद्दतीन त्यांनी फुडें येवपाची गरज आसा. आनी ते जर केलें जाल्यार दिसान दीस गोंयांत प्रत्येक गोष्टीचो डिमांड वाडत आसा, कमी जायना. मागीर तो नुस्तें आसतलें, दूद आसतलें, फुलां आसतलीं, फळां आसतलीं, सगळ्या गोष्टीचो डिमांड डे बाय डे वाडत आसा. तुम्ही मुद्दामून पळयात ज्या ज्या जाग्यार 5 स्टार हॉटेल्स परत तुजे इव्हेंट्स हे जाता त्याची दिसान दीस प्रत्येक गोष्टीचो डिमांड वाडटा. ताजें प्रोडक्शन गोंयांत कशें जातलें हाजो विचार म्हाका दिसता आमच्या खासा करून झॅडिओज आनी तेची जी नवीन टीम आसा हांच्यांनी करपाक सुरवात करचो. ते जर आमी केलें जाल्यारूय बी हे सगळे शेतकाऱ्यांच्या पर्यंत पावपाक शकतले. Once again, I am congratulating for the Mashaw and Israel Indo-Israel for coordination, and although you are guiding us for our agriculture department for last more than 2 years for the quality productions you people are helping. In long run, our vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to joint partnership between the Israel and India, it will go continue in the agriculture sector. It is a promise from my side as the Chief Minister of the Goa. I will always be there with you people to whatever the technology you people will share, will pass on to our farmers for the more and more productions and the quality productions. परत एकदा हांव तुमचे आयच्या खाशेल्या कार्यक्रमाक सगळ्यांचे अभिनंदन करता. बट जितक्या जाणांनी आमचे रोंपे घेतले तितक्या जाणांनी आपूण पयशे कितले कमयले हे मात आमकां सांगपाक जाय. ना हांवें रोजा कडल्यान शेजाऱ्याक बेश्टीच दिली हे म्हणपा खातीर ना. म्हाजें सरळ म्हणणें आहा, आयज रोजाचे रोंपे व्हरता त्या प्रत्येकान आमकां सांगचें की हय म्हाका 50,000 रुपयाचो इन्कम जालो, म्हाका 40,000 रुपयाचो इन्कम जालो, हो आमच्या झॅडिओ कडेन कळोवचो. जेणे करून म्हाका डायरेक्टरान दिवाळी आनी दसरो जाल्या उपरांत सांगचें 12 लाख रोंपे आमी दिले, तातूंतल्यान आमकां हो इन्कम आमच्या शेतकाऱ्यांक जालो हो कळपाक जाय. तेन्ना तो म्हज्या खातीर हो आनंदाचो क्षण आसतलो, कारण शेतकाराच्या बल्सान पयशे पावप हे म्हज्या खातीर म्हत्वाचें आसता. म्हणून हो सगळो अट्टास आसा. हांव परत एकदा सगळ्या शेतकाऱ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. तुम्ही मुद्दामून पणजी आयले, ह्या कार्यक्रमाक पार्टिसिपेट जाले. स्पेशली थँक्स फॉर द यू पीपल ऑल द वे यू बोथ ऑफ यू हॅव जॉईन फॉर दीस प्रोग्राम. Although you are working in the Kodar with our organization, once again thanks from the Government of Goa. Thank you one and all. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.